तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. नोवेनाच्या 9 दिसांनी आमची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी भोगतीन भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची दोबाची परबेची समारंभणेन वांटो घेवंक हांगा जमा जाल्या. सगळ्यांक तुमकां आमचो मायमोगाचो उणुणीत येवकार. ह्या वर्सा आमचे गोंयचे पवित्र सभेन आमी घेतलेल्या गौरीक वर्साचो विशय मनान धरून आनी त्याच बरोबर भावार्थाच्या वर्सान आसांव मनोग्रास धरून सान फ्रांसीस शावियरा परी भावार्थान सुबाम जिवितासोरी ह्या विशयाचेर देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नियाळ केला. आनी आयज ह्या फेस्ताच्या मिसाक सुरवात दितना ह्या दोबाज्याचें येजमानपण चलयतल्या भोव श्रेश्ठ आर्सेबिश्प अनिल फोर्तू ह्या गोंयच्या पुताक येवकार दिवंक आमकां व्हड खुशालकाय भोगता. खरेंच म्हळ्यार बिस्प अनिल जालंधर दियोसेसीचो बिस्प जायत, पूण पयर गोंया पावचे आदींच प्लेन आजून वाऱ्यार आसतना बाब साहेबान ताची नवी नेमणूक परगट केली नवे दिल्लीचो आर्सेबिस्प कसो. म्हणटच प्लेनार चडटना बिस्प आनी प्लेनार खान देंवतना आर्सेबिस्प अनिल. हे ताचे नेमणुके विशीं ताका सगळी तालयो मारून शेबासकी दिवया. आमचे मदें आमच्या शेजारच्या 2 प्रांताचो सिंधुदुर्गाचो बिस्प ऑल्बेन बालेटो आसा. तोय बी खूब जाणांचे वळखीचो आनी आमचो लागशिलो इश्ट. ताकाय आमचे मदें पळोवंक आमी खुशाल जाता आनी ताका उणुणीत येवकार दिता. आमचो मायमोगाचो येवकार आमच्या आर्सेबिस्प रावला, सगळ्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, सगळ्या यात्रेकारांक, गोंया भायल्या आनी संवसाराच्या चारूय कोणशांतल्यान आयिल्ल्यांक, खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेळगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयिल्ल्या सगळ्या यात्रेकार
भयणींक आमचो उलोनीत येवकार. आमचो खेरीत येवकार आमच्या मानेस राजपाडाक श्री वांचू आनी दुसऱ्या हाजीर आसलेल्या मंत्र्यांक, आमदारांक आनी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी एकदां सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो उलोनीत येवकार. My dear brothers and sisters, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. Having prepared ourselves spiritually for 9 consecutive days, we are gathered here today for the solemn celebration of the feast of Saint Francis Xavier, our going society. A cordial welcome to all of you. The main celebrant of today's feast mass is Most Reverend Archbishop Anil Kotu, a son of our soil. Till 3 days ago, he was the Bishop of Jalandhar. On the 30th November, as he was traveling down to Goa, when he was still airborne, he was appointed by the Pope as the new Archbishop of Delhi. A bishop as he boarded the plane, and an archbishop as he alighted from it. Let us all put our hands together in felicitation and in welcome to his grace. We have also with us Bishop Alvin Barreto, another Goan, bred and buttered in Goa, and now serving as the Bishop of the neighboring diocese of Sindhudurg. Bishop Alvin and I studied in the same seminaries at Saligaon and in Pune, and were ordained priests in the same year. A big welcome to you, Alvin. I also extend a warm welcome to Archbishop Raul, my predecessor, to all the priests, religious men and women, all our faithful, and all the other pilgrims who have come here from Goa, India, and other parts of the world. A special welcome to all those who have come here on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from various parts of Goa. I extend a warm welcome to our Governor, His Excellency, Mr. Vanchu, to all the ministers, MLAs, and civil authorities present here, both from the center and the state. We are indeed happy to have you with us this morning, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. Once again, a hearty welcome to one and all. I now request our beloved Archbishop Anil Kotu to lead us in this festive Eucharist. सगळीं उबी राव. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमोट तुमचे सोबे आसूं. भाग्यवान फ्रांसिस Xavier संसारी मान जोडचे परस जेजू आणि ताच्या शुभ वर्तमाना खातीर आपले जिवीत ताणे कोचिले. आपणास अशें देवान दिल्ल्या सुभाम जिविताच्या पाळाची वळख घेयत तो वाडलोलो. आज आमी एकठांय जाल्या. ताचेर आमची दीस घालून ओ ताचो गुण आपणावंक वावरुया आनी आमच्या साद्या सुद्या जिवितांत ताच्या पावलांनी चलून जेजून दिल्ल्या हुकुमा प्रमाणे सगळे रचणेक
शुभ वर्तमान परगोटूंक वावरूया. म्हज्या भावा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची इदोबाजीक परब करता, खुशालकाय बरोवन हांगा एकठां जाल्या, हे पवित्र तीन फावती परिवांतो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोद पडूदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दर्याव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या कसोत घेवन सुद्दां संवाद तुमगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां साश्णच्या जिविताक पावो. आमेन.